सध्या बंदूक पुलीस जावं चोर असे खूप जाल्ले आहा. लोकांची भांगरां जावं वाटेन वयताल्यांची बायलांची मंगळसुत्रां चोरपी हा सध्या हळदी कुकूम आहा. तेन्ना बायलां अशी वयतात तेन्ना सावध रावपाची गरज. फोन करता करता म्हाज्या रिक्षे फाटल्यान एकटो म्हाका तो झाडा कडेन रावला आनी आपयता हांगा यो हांगा यो चिच्ची हांगा यो ना म्हणून तुमी मोगलो रातचे अशें भोंवतात मोगलो पुडयो विकतात आनी कितें विकता म्हणून आमकां वॉश करपाक जालें. हांवें म्हणलें हांव पुडयो विकता आनी म्हाका मारता म्हणल्यार बाडी पुडयो मारता तेन्ना तांकां म्हणलें सोदा तुमी म्हाका म्हणलो तूं चड सुबेज उलयता म्हणजे कितें म्हणलो भांगरां बी घालून कित्याक भोंवता काय म्हणलो तूं भांगर घालून भोंवता म्हणजे कितें हांवें म्हणलें भांगर आतां येयलीच घालता म्हणलें भांगर म्हणलें वळपाक ते म्हणून मुदयो बिणो सरपळी बी म्हणून घालून भोंवची न्ही म्हणलो. हांवें म्हणलें बरें फाल्यां म्हणलें काडून दवरता एक काम कर म्हणलो सरपळी आतांच काड म्हणलें म्हाज्या फुड्यान सरपळी खंय दवरल्यार हांवें म्हणलें बलोवन दवरलें चल वयता म्हणलें हांगा यो म्हणलो सरपळी काड बोल ती आनी लेसाक गुटले म्हणलो. हिच्यान आनी एकटो कोण येयलो तेका आपयलो ए तूं खंय वता कोण रे तूं आपूण सर हांगा येयला तिची बॉल्सां चॅक केली आनी मग तो बोल्सा तूं कोण तो आमची बॉल्सां चॅक करपाक आपूण इन्स्पेक्टर तेका कार्ड दाखयलें सॉरी तो तेका विचारता दोगूय एकामेकाचे पार्टनर ते मागीर कळ्ळें आमकां कित्याक जेन्ना तेणी म्हाका म्हाजे म्हणून ती सरपळी हांवें जेन्ना तेच्या हातीन दिली तेणी म्हाजो लेस घेतलो लेसाक गुटलेली आनी त्या प्रमाणासर हांव गुटलो हांव पळयता ती सरपळी गुटली जातो त्या प्रमाणासर तेणी केलें इन्स्पेक्टर म्हणटालो तेणी मारली गाडी स्टार्ट मारल्या बरोबर तेणी काडून म्हाज्या हातीन तो लेस दिलो आनी सरपळी घेवन पळय दोगूय हांव दोगूय पळय